नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाला नॉन वोवन बॅग मशीन, सॅनिटरी नॅपकिन मॅन्युफॅक्चरिंग मशीन दिवपाच्या निमतान कोल्हापूरच्या दुबावीत जोडप्यांनी फटयले गोंयच्या बायलांक। वास्को दोगा जाणांची जाली ऑनलायन फटवणूक। एपीके फायल डावनलोड करप दोगांक पडले म्हारग। फायली डावनलोड करतकच दोगांयनी वगडायले लाखांनी रुपया। पंचवीस सरकारी खात्यांनी आदिवासी उपयोजनेंतल्यान निधीचो गैरवापर जाल्ल्याची म्हायती आयला मुखार। दाबोळे विमानतळाच्या अस्तित्वास्वाद धोक्यात। ह्या विमानतळाच्या फुडाराविशीं दिवचें स्पश्टीकरण ना जाल्यार लोकांक घेवन करतले आंदोलन, विरोधकांची शिटकावणी। केंद्र सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध करपा खातीर पणजेंत शेकड्यांनी कामगारांचो एका दिसाचो संप। सरकाराच्या धोरणात घोशणा दीत मागण्यो पुराय करपाची केली मागणी। फोंड्या एकाच दिसा घडल्यो 3 चोरयेच्यो घडणुको। उजगांव आनी ढवळे वाठारांतल्या दोळ्यांतल्यो फंडपेटीत जाल्यार बोरये चोरांनी फोडल्यो। दाबोळे विमानतळाचें अस्तित्व धोक्यात आयिल्लें आसा। ह्या विमानतळ बंद जावपाच्या वाटेर आसा अशी वावडी पातळिल्ल्यान विरोधी पक्षान भाजपाचेर उतराचे फार पेटयले। 7 दिसां भितर सरकारान ह्या विमानतळाच्या विशयाचेर सविस्तर जाप दिवंक ना जाल्यार लोकांक एकठांय करून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी विरोधी पक्षान दिला। जाल्यार दाबोळे विमानतळ बंद जावचो ना अशें आश्वासन आमदार माविन गुदिनोन दिलें। जेन्ना सावन गोंयांत मोपा आयला तेन्ना सावन दाबोळे विमानतळ बंद जावपाची वावडी पातळत आशिल्ली, जाका लागून दक्षिणेंतल्या वेवसायिकांक बरेच आडमेळीक तोंड दिवचें पडटलें असोय हुस्को लोकांनी उक्तायलो। दाबोळे विमानतळ बंद केल्यार दक्षिण गोंयचें पर्यटन, टॅक्सी वेवसाय आनी हॉटेल उद्देगांत व्हड संकश्ट येतलें। हो फकत एकाच विमानतळाचो प्रश्न न्हय तर दक्षिण गोंयच्या पुराय अर्थवेवस्थेचो प्रश्न आसा। देखून भाजपा सरकारान ह्या विमानतळाच्या फुडारा विशीं आपली भुमिका स्पश्ट करची। 7 दिसां भितर ह्या विमानतळा विशीं भाजप सरकारान स्पश्टीकरण दिवंक ना जाल्यार लोकांक घेवन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी आमदार विजय सरदेसायान दिली। तशेंच आमदार म्हूण माविन गुदिनो अपेशी थारला। देखून आमदार ह्या पदावेल्यान राजिनामो दिवचो अशेंय विजयान मागले। जाल्यार GMR कंपनी दाबोळे विमानतळ बंद करपा खातीर खूब यत्न करता असो आरोप सरदेसायान ह्या वेळार केला। एडमिरलाक धरून GMRन एक फायल नोटींग केला की ते ऑपरेशन सिंदूर जातकच हो एअरपोर्ट नेव्ही खातीर दवरचो एक्सक्लुसिव्हली म्हणून हो इश्यू हांवें असेंब्लीन रेज केल्लो आनी मुखेलमंत्र्याक चॅलेंज केल्ली की सांग म्हणून की अशें ना म्हणून। त्या टायमार मोविन गुदिनान उबो रावन सांगिल्लें की आमी कितेंय जावं आमी हो एअरपोर्ट साल्वार करतले म्हणून आनी दोनूय एअरपोर्ट चलतले आनी आमी अपग्रेड करतात त्या लोकां खातीर नेव्ही खातीर न्ही म्हणून। आतां मोविनान जे काल उलयलां ताजेर अशें दिसता की मोविन फेल जाला। मोविनान पयलीं रिजायन जावचें आमदार म्हणून, दाबोलीचो आमदार म्हणून, कित्याक दाबोली एअरपोर्ट तो जर साल्वार करूंक शकना जाल्यार तो मंत्री न्ही, तो आमदार जावपाचो लायकीचो ना। हें पयलें जालें। दुसरें, गोंयचे जनतेन चड करून साश्टीकारांनी आनी सावथ गोंयचे जनतेन एक लढो उबारपाचो गरज आहा। दाबोळे विमानतळ बंद करपाच्या निर्णयाक केंद्र सरकारान मंजुरी दिल्या अशी म्हायती खासा सुत्रांकडल्यान मेळ्ळा असो दावो दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विराटू फर्नांडिसान केला। तशेंच संबंदीत फायलूय फॉरवर्ड केला अशें तांणी सांगलें। केंद्र सरकारान गोंयच्या लोकांचो विश्वासघात केला। दाबोळे विमानतळ बंद जालें जाल्यार आमी खपोवन घेवचे ना अशी शिटकावणी विराटू फर्नांडिसान दिली। आमकां खबर गमल्ली आसा कॉन्फिडेन्शियल सारकी आतां इन पार्लमेंट गोंयचो सरकार कॉम्प्रोमायज जाल्ले आसा सेंटराक फक्त आपणाच्यो मिनिस्टर हे कदेली सांबाळपाक गोंयांत आनी तांणी ओके दिला सेंट्रल मिनिस्ट्रीक सांगला
की ओके तुम्ही दाबोली एअरपोर्ट बंद करपाक जाता म्हण फॉर कमर्शियल अँड सिव्हिल ऑपरेशन्स. दिस इज व्हेरी शॉकिंग. दिस इज अ बिट्रेयल, बॅकस्टॅबिंग ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. आमी वोगी रावचे ना. सगळ्या लेवलाचेर आमी आवाज करतले. वी विल फोर्स दीस गव्हर्नमेंट टू टेक बॅक देअर डिसिजन. दक्षिण गोंयच्या खासदारान दाबोळी विमानतळाच्या कार्यपद्दती विशीं स्पश्टताय मागून संरक्षण मंत्र्यांक पत्र बरयला अशी माहिती विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान दिली. केंद्र सरकारान दाबोळी विमानतळाच्या फुडारा विशीं बेगोबेग सविस्तर म्हायती दिवची. GMR कंपनी मजत करपा खातीर भाजपा सरकार हो विमानतळ बंद करपाचो यत्न करता असो आरोप आलेमावान केलो. दक्षिण गोंयच्या सगळ्या आमदारांनी, खास करून मुरगांव तालुक्यांतल्या आमदारांनी मोपा विमानतळा विशीं स्पश्ट भुमिका जाहीर करची अशें आव्हान ताणें ह्या वेळार केलें. देशांतले जायते विमानतळ संरक्षण दळाच्या नियंत्रण खाला आसून लेगीत नागरी विमान येरादारी खातीर उक्ते आसात अशें ताचें म्हणणें. आज जरी तर चोयल्यार दीस सिम्स टू बी टू प्रोटेक्ट GMR. GMRाक प्रोटेक्ट करपाक एक मोठे हो बिझनस आणि ताबडतोब म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन, डिफेन्स मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय. आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विराटो फेर्नांडीस हेणे आतां पत्र बरयलां डिफेन्स मिनिस्टराक. क्लॅरिफाय जावपाक जाय की हे जे न्यूज जाता, जे प्रपोजल नेवीन घातला टू शट डाऊन दाबोलीम फॉर कमर्शियल ऑपरेशन्स, दिस इज अन्याय. दिस इज अ स्लॅप ऑन द पीपल ऑफ साऊथ गोवा बाय दिस डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट. दाबोळीच्या तापत्या मुद्द्यावयल्यान केजरीवालान आपलें मत मांडलां. लोकां खातीर दाबोळीचें विमानतळ चालूच उरपा खातीर आपूण निमणे खीण मेरेन यत्न करतलो अशें स्पश्टीकरण आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हांणी दिलां. मजगतीं दाबोळी विमानतळ बंद जावचें ना अशें आश्वासन मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिलें. VO5 मजगतीं दाबोळी विमानतळ बंद जावचें ना अशें आश्वासन मंत्री माविन गुदिनो हांणी दिलें. हे विमानतळ नौदळ ताब्यात घेवचें म्हूण GMR कंपनीन दबाव हाडपाचो यत्न करचो न्हय. दाबोळे बंद जावचे ना अशें ताणें ह्या वेळार स्पश्ट केलें. राजनाथ सिंग जे युनियन डिफेन्स मिनिस्टर आसा ताका आमी मेळ्ळे आनी सांगलें इन द हेल्दी प्रमोशन ऑफ टुरिजम इन एंटायर गोवा दोनी एअरपोर्ट उरपा जाय. चुकून सुद्दां दाबोलीम अशें आमी पावलां मारपा जायना की तो एअरपोर्ट बंद जावपा पावता. आनी इतली ट्रॅफिक येवपाक शकता आनी येयल्ली बीन आसा इन द पीक सीजन आनी आमी पळयलें आसा. सो मोपा एंड दाबोलीम बोथ कॅन सर्वायव. दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कॅन वर्क हँड इन हँड. पण आतां GMR जे आसा मुद्दम सांगता ते प्रयत्न करता आनी ते आतां नेवी यूज करता. अरे तुमी नेवी यूज करता. आमचे वी रिस्पेक्ट द डिफेन्स फोर्सीस, पर्टिक्युलरली नेवी विच हॅव अ big presence in Goa. When they don't want our airport or civilian operations to stop, you all are trying to use them to say we need it for defense and therefore stop civilian operation. अशें जावपाक जायना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आमदार विजय सरदेसायान दाबोळे विमानतळावेल्यान मंत्री माविन गुदिन्योचेर जे विधान केला त्या विधानाचो आमी निषेध करता. टॅक्सीकारांक दाबोळे विमानतळ आनी गोंय सांबाळपाक पक्ष आनी माविन गुदिनो सक्षम आसा अशें दाबोळे विमानतळावेले ब्लॅक आनी येल्लो युनायटेड टॅक्सी असोसिएशनाचे वांगडी सांगता. बुधवारा असोसिएशनाचे वांगड्यांनी मंत्री माविन गुदिनोची भेट घेतली. दाबोळे विमानतळावेल्यान बरेच कोफुसांव सुरू आसा. फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान विमानतळावेल्यान मंत्री मोविन गुदिन्योचेर टिका केल्ली. गुदिनो आमदार म्हूण अपेक्षीत थारला ताणें राजिनामो दिवचो म्हूण विजयान म्हणिल्लें. मात विजयान केल्या ह्या विधानाचो आमी निषेध करता अशें दाबोळे विमानतळावेले ब्लॅक आनी येल्लो युनायटेड टॅक्सी असोसिएशनाचे वांगडी सांगता. विमानतळ उरचें म्हूण गुदिनो सदांच कार्यरत आसता. आमकां सरकाराचेर विस्वास आसा. हो विमानतळ ते स्थलांतरीत वा बंद करचे नात. टॅक्सीकारांक दाबोळे विमानतळ आनी गोंय सांबाळपाक पक्ष आनी मोविन गुदिनो सक्षम आसा अशें असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी सांगलें. युनायटेड टॅक्सी असोसिएशनान येरादारी मंत्री गुदिनोची भेट घेतली. सरदेसाय जो स्टेटमेंट केला कंडेम करता.
कंडेम करता कित्याक सांगयता विजय स्टेटमेंट आमी कंडेम करता त्यासान आमकां सांबाळपाक टॅक्सीकारांक सांबाळपाक सावथ गोवा सांबाळपाक गोंय सांबाळपाक आमचो पक्ष सक्षम आहा पक्षाची लिडरशीप सक्षम आहा मेन म्हटल्यार आमचो मोहीन गुदिन्हो सर ह्यो आमकां दाबोलीकरांक ह्या मुरगांव तालुक्याक सक्षम आसा सांबाळपाक दाबोली आमचो लिडराचो विश्वास आहा हा कित्याक सगळे विश्वास आमकां आमकां कंडेम करता स्टेटमेंट आमी म्हणटा विजय सरदेसाय जो आसा हो आयजूच तेणी स्टेटमेंट केलो असो न्हू असो तो सीएमाच्या पोतान ते सगळ्या मिनिस्टरांचे रिजायन जाय म्हणटा तो अरे हांव इतलेंच म्हणटा की जे काम करतात आनी ते लोकां फुडें हाडून दवरतात खरें म्हटल्यार आयज मोवीन सर हो दाबोळे एअरपोर्ट उरचो म्हणजे कायमचो उरचो परमनंट उरचो हेका लागून ते झटलेले आसात आनी ताका सगळे ताचे मिनिस्टर आनी सेंट्रल मिनिस्टर तांकां साथ दितात आमी म्हणटा कितें सावथ गोंयान 2 एअरपोर्ट हे मस्ट हे जायच कोणी कितें उलोवंक मागीर तो अशें म्हणटाले ऑपोजिशन जे आसा पळय ते म्हणटलेच ना अशें न्ही पूण आमकां दिसता जे आमी आयज मेरेन मोवीन सरा कडेन आमी जे प्रश्न काडपाक आयल्या आनी ते तांचेर सुटावे केलेले आसा म्हणून आमकां तेंचे फूल गॅरंटी आसा की ते करून दाखयतले सगळे सराचेर विश्वास आसा आनी हे सरकाराचेरूय विश्वास आसा की हे हांगासून एअरपोर्ट वर्ड शिफ्ट करचे ना किंवा बंद करचे ना आमी सगळे जे एसोसिएशन आहा पळय आयज स्पेशली आयिल्ले ते तांकां थँक्यू म्हणपाक आयिल्ले की तुमी हे इनिशिएटीव घेवन हे उरपाक जाय हो एअरपोर्ट उरपाक जाय म्हणून तुमी काम करतात आमी सदांच सगळे जे एसोसिएशन सोड आख्खे सावथ गोवाचे लोक जे आसा पळय हे तांच्या फाटल्यान आसा मजगतीं दाबोळे विमानतळ कसोच बंद जावपा ना म्हूण आमकां संरक्षण मंत्र्यान आश्वासन दिल्ल्याचें मंत्री मोविनान सांगलें आयकात सगळ्यांक खबर आसा हेच्यानी एक अफवा घातलेली की दाबोली एअरपोर्ट बंद जाता आनी डिफेन्स स्टॉक घेता म्हणून ताका लागून हांव दिल्ली गेल्लो आनी बाब सदानंद तनावटे आनी आमचे मान्य मंत्र्याक घेवन आनी तशेंच बाब निलेश काब्रालूय आशिल्ले आनी तेन्ना आमकां स्पश्टपणे एक आश्वासन डिफेन्स मिनिस्टरान दिलें की हो एअरपोर्ट कसोय बंद जावपा ना तरी आसतना तेणें सांगलें तुमी फॉलोअप करा आनी फॉलोअप करपाक सेकेंड टायम बाब सदानंद तनावटे आनी हांव गेलें आनी ताका डिटेल मेमोरंडम दिलो कित्याक लागून हो एअरपोर्ट सदां काल आमकां जाय ट्युरिजम कशें आमचें सफर जातलें आमची इकॉनॉमी कशी सफर जातली आनी ट्युरिजम काबार जातलें तेन्ना तेणें सांगलें अशें जावपाक शक्यताच ना आपूण तुका आश्वासन दिता थोडे लोक जे विरोधक आहा ऑलरेडी सुरू तेंचें स्टेटमेंट करप अरे हांवूच सांगपी प्रेस आहा की GMR प्रेशर घालता अजूनय सांगता ते प्रेशर घालता तो सांगता ना GMR घालना बाब राजनाथ सिंग घालता म्हणून आनी म्हणून हांवें राजिनामा दिवचो हें कितें ते ताका इश्यूज खबर ना जाल्यार कितें उलयता तो ताका सोय आनी ऑपोजिशनाचें काम तें कर्तव्य जावन आसा ते भाशेन उलोवपाक समजलो न्हू सो ते परिस्थितीन हांव तामपणे सांगपाक सोदता दाबोली एअरपोर्ट कायमचो सदां उरतलो कोणूच बंद करपाक शकना गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार वास्को दोगा मनशाची ऑनलायन फटवणूक जाल्ल्याचें उक्ताडार आयला मेळिल्ले म्हायती प्रमाण वास्कोच्या एका नागरिकाक एकल्यान बँक खात्याचो अधिकारी आशिल्ल्याचें सांगून ताका बँक वेव्हार करपा खातीर ॲप डावनलोड करपाक सांगलो फायल डावनलोड केले उपरांत त्या नागरिकाच्या अकावंटांतल्यान सुमार 2.30 लाख रुपया डेबीट जाल्ल्याचें कळटा दुसरे वटेन एका अनवळख्यान एका दाबोळेच्या नागरिकाक RTO ई चलाना संबंधीची APK फायल धाडली थळाव्यान ती डावनलोड केल्ल्यान ताका 1.83 लाख रुपयाचे वंगडावचे पडले वास्को पुलीस ह्या दोनूय प्रकरणाचो फुडलो तपास करतात सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणाचो निषेध करपा खातीर देशव्यापी संपाक प्रतिसाद दिवन पणजे शेकड्यांनी कामगारांनी एका दिसाचो संप केलो ह्या संपात वेगवेगळ्या कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी आनी कामगारांनी वांटो घेतिल्लो सरकाराच्या धोरणा आड घोशणा दीत तांच्यो मागण्यो पुराय करपाची मागणी केली सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणा आड कामगारांनी तीव्र नाराजी उक्तायली
कामगार विरोधी धोरणांचो निषेध करपा खातीर बेरेस्तारा पुराय भारतभर संप आशिल्लो. ह्या देशव्यापी संपाक गोंयच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या कामगारांनी प्रतिसाद दिलो. पणजेंतूय आयटक संघटने खाला वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या कामगारांनी आझाद मैदानाचेर येवन घोशणा दीत संपात वांटो घेतलो. कामगार कोर्स रद्द करचो, योग्य वेतन तशेंच नोकरेची सुरक्षा आनी हेर मागण्यो केल्यो. ह्या वेळार सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणा आड कामगारांनी तीव्र नाराजी उक्तायली. या सभेत आम्ही काय निर्णय घेतात ते निर्णय म्हणल्यार या देशव्यापी संपाबरोबर आम्ही आसात या संपाबरोबर आम्ही जेन्ना मेळटात या पवित्र आणि चरित्रपूर्वक आझाद मैदानाचेर आज 12 फेब्रुवारी 2026 सकाळच्या वेळार बेरेस्तारा दीस आम्ही हो निश्चय घेतात की पहिल्या सुवातेर हे जे 4 काळे कायदे आसात ते इमिडिएटली ताबडतोब सरकारान फाटी घेवपाक जाय. आम्ही कामगार वर्ग निश्चय घेता की आम्ही झुजून हे 4 काळे कायदे ते आम्ही तांबडे कायदे करतले, कामगारांच्या हिता खातीर करतले. ह्योय आम्ही निश्चय घेता आणि ठराव घेता. दुसरे म्हणल्यार ताबडतोब सरकारान भारतीय कामगार अधिवेशनाची ताकदीन बसका घेवपाक जाय. इंग्लिशीन म्हणल्यार इमिडिएटली कन्व्हीन द इंडियन लेबर कॉन्फरन्स, जांचो मालक कामगार आणि सरकाराचे प्रतिनिधी आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फोंड्या म्हालांत एकाच दिसात 3 चोरीच्यो घडणुको घडल्यात. बुधवारा राती उसगांव आनी ढवळे वाठारांतल्या 2 देवळांतल्यो फंडपेटी फोडून रोख रक्कम घेवन चोरांनी पळ काडलो. जाल्यार दुसरे वटेन बोरये वाठारांत चोरांनी एक बंगलो फोडिल्ल्याचें कळटा. फोंड्या पुलिशेन पंचनामो केला. फुडलो तपास सुरू आसा. पळयात पुराय बातमी. फोंड्या म्हालांत एकाच दिसा उसगांव, बोरये आनी ढवळे अशा 3 वाठारांत चोरी जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. फोंडेच्या पार उसगांव वाठारांत भवानी सिद्धपुरुष देवळांतली फंडपेटी चोरांनी फोडली. तशेंच कांय भांगरूय चोरिल्ल्याचें देवस्थान समितीन सांगलें. आयकात. टीव्हीन दिश्टी पडटा, CCTVन मनीस दिश्टी पडटा, पूण तो मास्क ते वॉटेवर ते पुलिसांचे हें घालून आसा न्ही, आयडेंटिफाय करपाचें आमकां इतलेंच सांगता. आतां हे फावट खंयच्याच गेलो रे? फाटल्या बी गेल्लो त्याच सायडीच्या हातूंतल्यानूच गेलो, जन्नांतल्यानूच गेलो. अंदाजे कितले किमतीचे सांगपाक शकना आमी, कित्याक जाणा ते डोनेटेड आशिल्ले आनी खूब पोन्ने ते भांगराचे. पुणून ताजे कॅरेट कितकें, ताजो कॉस्ट कितको किंवा ताजो वेट कितको कोणें हें करिना. आतांचे जाल्यार आमी ताजो वेट बी घेतात, कॉस्ट घेतात. तेन्ना पयलीं म्हणजे ते खूब पयलींचे आसा, रिकॉर्डूय चड आसतले वचपाक शकता, सांगपाक शकना आमी. म्हणून आमी ताजें हें जायना, कितें कमीट जायना. दुसरे वटेन ढवळे वाठारांतल्या सत्यनारायण देवळांत घुसून कांय चोरांनी देवळांतल्यो फंडपेटी फोडल्यो. सुमार 10 ते 15 हजार रुपया चोरयेक गेल्यात म्हूण देवस्थानाचो अध्यक्ष गौरीश सतरकार हांणी सांगलें. हांगा काल चोरी जाली, इतल्याक अशी जाली ती खबर ना, पूण अरावंड 2-3 ह्या टायमाक जाले आसतले. ह्या वाटेच्यान दार फोडून भितर सरल्या. दोन्ही फंडपेटी आमचे ओपन करून 10-15 हजार रुपया व्हेले आसतले. कॅश व्हेले कॅश. पुलीस आयिल्ले, पुलिसांचे सगळे हे करून गेले ते. मागीर फॉरेन्सिक लॅब येयल्ले, मागीर डॉग स्क्वॉड आयले, सगळे आपले तेंच्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन करून गेले. बरें, हांगसर CCTV कॅमेरा आसा देवळां? CCTV कॅमेरा रातच्या टायमार कित्याक CCTVचेर तूं इजिली धरपाक शकना, हे ते तोंडां बांदून बीन येता आयले जाल्यार. एटलिस्ट जर तर पुलीस जर तर रावंडाक येवपा लागले जाल्यार मातशें इजी पडटलें. तितकें तांकां भंय आसता पुलीस भोंवता म्हणून. म्हज्या हितून तरी फर्स्ट टायम जालें अशें. पयलीं कितें केन्ना जालें, हांव अध्यक्ष आसलें ही फर्स्ट टायम जालें. हांव पयलीं एकदां जालें पण आमकां ते पूण फंडपेटीत व्हेले आनी कितें हें भांगर बिंगर कितें आशिल्लें? ना ते
ते लॉक फोडपाक हां भायलेच फक्त फंडपेटी दार ओपन केला आनी फंडपेटी भितरले गर्भकुडीचे लॉक काडपाक हे एक रस्ती वाड्याची पुलिसाची रातची अशा टायमार कितें 3 म्हण 4 म्हण तेन्ना कोण आसना आनी लोक फायदो घेता. मजगती बोरये वाठारांतलो एक बंगलो फोडपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. हो बंगलो आदलो सरपंच कॉस्तास लुईस हांचो आशिल्ल्याचें कळटा. फोंडे पुलिशेन घडणुकांचो पंचनामो केला. फुडलो तपास सुरू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. सत्तरी धावे वाठारात संदेश भास्कर गाडगीळ हाच्या काजू बागायतीक उजो लागलो. उजो लागिल्ल्यान सुमार 300 काजूची झाडां लासून गोबोर जाल्ल्याचें कळटा. हाका लागून सुमार 1.5 लाखाचें लुकसाण जालां. उजो कोणी तरी मुद्दाम लायला आसूं येत अशें संदेश गाडगीळ सांगता. बिरेस्तारा दनपरां ही उजो लागपाची घडणूक घडली. कामगाराच्या नदरेक आयले उपरांत ताणें धन्याक हे विशीं कळीत केलें. आमची काजी जवळ्यो अशें म्हाका आमच्या लेबरान फोन केलो. हांव पावडी जावन सुमार म्हाका कॉल येयलो तेजो. हांव वर येयलो. पयल्यार सगळे जळटाले. त्या लेबरान थोडे विजयले पूण थोडे उरले ते सगळ्या लेबरान मेळून विजयले. हांवें मागीर येयलो पयले आग पेट्टा हांगा. मागीर फायर ब्रिगेडीन कॉल केलो. ते येयले. तेंच्यांनी आग थोडी विजयली. तेंच्यांनी सहकार्य केले, मदत केली. तेंचे म्हाका सहकार्य लाभले. पूण ही तुमकां खंय कोणी लायली दिसता आग ही? कोणी तरी अशी म्हाका दिसता लायली आग ती. म्हणजे मुद्दाम आग लायला? मुद्दाम आग लायली. लायटीचे कनेक्शन कांय ना हांगा. सायडीक घराय ना लावपाक. म्हणजे अशें कोण मुद्दाम येवन लायली आसतली अशें म्हाका तरी दिसता. साधारण कितल्यो काजी तुमच्या जवळ आतां? जवळ 300 काजी जळकी झाडां जळ्या. रोपां धरून रोपां आसा बारीक बारीक. मोठ्यो काजी आसात त्यो सगळ्यो जळ्यो. 4-5 वर्साचे परिश्रम केले ते सगळे आमचे वाया गेले. म्हणजे खूप खर्च केले. साधारण तुमकां आतां कितले नुकसान जालां? 1.5 लाख सुमार नुकसान जालें आसतलें असो म्हजो अंदाज. तुमची कितें आतां मागणी कितें आसा तुमची अशी? मागणी म्हणजे नुकसान भरपाई दिवपाची सरकारान आमकां. आनी जे कोण अशें कृत्य करता तांकां आमी तरी कांय करूं शकना. तो कोण देव पळयतलो कितें करपाचें तें. पालिका बोर्ड आरक्षणाविशीं फुडल्या सप्तकात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करतले अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायन सांगले. आमचो पक्ष भाजपाक खर विरोध करतलो. भाजपाक हरोवपा खातीर लढटले अशें विजयाचें म्हणणें. नगरपालिका वेंचणुकेंत फातोर्डा जिखप हें पयलें लक्ष आसतलें. उपरांत मडगांवचेर परतून नियंत्रण मेळोवपाचो प्लॅन करतले अशें विजय आमदार सांगता. आमचो स्टँड आमी म्हणटा गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी हांव बीजेपीचे अगेन्स्ट एक सगळ्यांक स्टँड घेवन आहा. हांगा दिगंबर कामत आमचे बरोबर पार्टनर आशिल्लो. बीजेपीन तो नासतना आतां काय ताजे बरोबर आमी पार्टनरशीप करूंक शकना. आतां हो पिटर हांगा उबो रावतलो काय हो ओबीसी जातलो आनी पिटर घरा बसतलो आनी खंय घरचो पडलो हें आमकां खबर ना. सो ह्या आठवड्याक आमी हायकोर्ट मूव करतले फॉर क्लॅरिटी ऑन रिजर्वेशन एंड डिलिमिटेशन. ताजे मागीर आमी आमचो पक्ष बसून कार्नवाल जावन विचार करतले कशें फुडें वचप ते मडगांवांनी. मडगांव वतले वचना जाल्यार आमी हें करचें पडलें न्ही. दुकान बंद जातलें आमचें. बर्जबाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागिल्ल्या प्रकरणात दुबावीत सौरव आनी गौरव लुथराचो जामीन अर्ज म्हापशेच्या अतिरिक्त जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान न्हरकायलो. 6 डिसेंबराक हडफडेच्या रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्लें. ताचे उपरांत क्लबाचे धनी सौरभ आनी गौरव लुथराक पुलिसांनी अटक केल्ली. ताचे उपरांत ते दोगूय पुलीस कस्टडीन आशिल्ले. मजगतीं तांच्यांनी जामिना खातीर म्हापशेच्या अतिरिक्त आनी जिल्लो सत्र न्यायालयात अर्ज केल्लो. बिरेस्तारा ताच्या अर्जाचेर सुनावणी जाली पूण कोर्टान तांचो अर्ज भायर मारलो.
The court has pronounced that it has rejected the bail applications, but we don't have the copy of the judgment. Once the order is uploaded, we will know what has made with the court in rejecting the application and how the court has dealt with our submissions. You have argued at the length, sir. What went wrong? What do you think? That we will come to know only once we get the judgment. And we will have to basically see how the court has dealt with our arguments that Section 105 was not applicable. What would be the next legal action? We will have to take our legal recourse once we see the judgment, because there are options to go to the High Court, but I will have to take instructions from the client and accordingly we'll take future course of action. जो कि आज सौरव और गौरव दोनों की ही बेल रिजेक्ट हो गई है और ये इनकी फायर अरपोरा वाले केस के अंदर रेगुलर बेल थी, जो कि आज मापोसा की सेशन कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है। और अभी हालांकि डिटेल्ड ऑर्डर आना हमारे पास बाकी है, और लेकिन डेफिनेटली ये एक सभी जितने भी पीड़ित परिवार थे, 25 लोग जो उनका पूरा परिवार इफेक्ट हुआ था इतनी बड़ी त्रासदी से, उन सबके लिए एक न्याय का दिन है, उन सबके लिए एक जीत का पहला पड़ाव है। और डेफिनेटली ये लड़ाई अभी थोड़ी लंबी है, लेकिन आखिरी दम तक हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लड़ेंगे कि इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और जो भी इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट है अप टू लाइफ उसका इनको सेंटेंस मिले। और जिस तरीके से बेल पे इन्होंने पीड़िता पक्ष को रोकने की और बचाव करने की कोशिश करी कि किसी भी तरीके से इंटरवेंशन अलाउ ना हो, उसको अपोज किया, हर तरीके से जो ये बेस्ट कर सकते थे वो इन्होंने काम किया। बट लेकिन ये आज फिर से एक बार सच्चाई की जीत हुई है और इनकी बेल दोनों की रिजेक्ट हुई है और फिलहाल ये लोग कस्टडी में ही रहेंगे। अभी दूसरे चिटिंग केस में भी एंटीसिपेटरी बेल पे इनका फैसला आना बाकी है। आवाज गोयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता। अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। Carnival. Oh, viva Carnival. Oh, going to Carnival. Carnaval é todos puxa sobre goita. Dona grupni galon burgi dau kharostia. Sobre a chica da nossa música jana. Carnival. Oi, 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 as burgues sogli kusha, oi carami so dosa, a sonami na soya, o carnaval fulo bato.
जाता आयचो